नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेल्थ दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक आजोसान येवकार. ह्या कार्यावळीन आज आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसा डॉक्टर वर्धन भोबे, गोंयचे नामनेचे शल्य चिकित्सक म्हणजे सर्जन जाका आमी म्हणटा. प्रदीर्घ अनुभव, माय मोगान म्हणटा तशें सर्जरीचे सामको हातखंड आशिल्लो असो एक यंग डायनॅमीक एनर्जेटीक सर्जन. डॉक्टर वर्धन नमस्कार आणि येवकार. तर तुमच्या खातीर आयचो जो विशय आसा तो सगळ्यांत म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी वेन वी टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयांत कॅन्सरचें प्रमाण वाडत आसा किंवा बाकीचे जे आमी हे सगळे बाकीचे रिलेटेड फॅक्टर्स पळयतात तेन्ना आयचो जो टॉपीक आसा तो म्हणजे लंप इन द ब्रेस्ट म्हणजे स्तनान जाल्ली एखादी गांठ ती कसल्या तरेची आसूं शकता, ती कशी आसूं शकता, ती कित्या खातीर इम्पॉर्टंट, ताचें निदान कित्या खातीर म्हत्वाचें हांव विस्कटावन चर्चा खातीर करपा खातीर आज डॉक्टर वर्धन आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर येवकार आनी नमस्कार. जेन्ना डॉक्टर आमी लंप इन द ब्रेस्ट म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरिली की बाबा हो लंप आसा म्हणचेच तो कितें तरी कॅन्सरस आसतलो अशें न्हय. तर सगळ्यात पयलीं लंप इन द ब्रेस्ट म्हणजे हाव यूल डिफायन म्हणजे हाची तुमी व्याख्या कशें करतले? So lump in the breast we can define as something which is seen in ladies which is less than 35 years in age and in ladies which is more than 35 years of age. A lady who comes with a breast lump less than 35 years of age can hardly be, rarely maybe less than 1% chance of a breast cancer. Whereas more than 35 years of age, this definition completely changes. Again, it will be more of 80 to 90% breast cancer, 10 to 20% it could be some other diagnosis. So any lump which is pre-existing for many years is very unlikely to be a breast cancer. So basically, any swelling which is there in the lump, in the breast, which is felt by the patient or when it is seen on an ultrasound is called as a lump in the breast. म्हणजे साधेपणान जर आमी कोंकणीन सांगतले म्हणजे एखादी गांठ कसलीय गांठ सो 35 वर्साच्या सकयल सपोज असली ती गांठ जाल्यार मे बी तांकां ब्रेस्ट कॅन्सर नासूं शकता. करेक्ट. 35 इयर्साच्या वयर असले जाल्यार तातूंत ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाचे चान्स चड आसता. बरोबर. पण खंयची गांठ जेन्ना ते पेशंटाक लागता किंवा दिसून येता किंवा कोण मे बी एनी नियर रिलेटीव म्हणून येता किंवा जे अशें हजबंडाक किंवा आनी कोणा सुद्दां जाल्यार अशा ही जी गांठ आसता ताचें निदान करप म्हत्वाचें. म्हाका सांगा डॉक्टर तुमी आतां कॅन्सरस आनी नॉन कॅन्सर अशें ताचें हें केलें. तर आतां नॉन कॅन्सर हातूंत खंयचे ग्रुप्स येतले म्हणजे खंयचे टायपची दुयेंसां ह्या नॉन कॅन्सर हातूंत येतली? सगळ्यान कॉमन म्हणटा ते फायब्रोएडेनोमा जे डेव्हलपिंग एज ग्रुपार चालू जाता. 18-19 चालू जाता आनी मागीर जवळ जवळ 25 ते 26 वर्सां पर्यंत हाय चान्सीस आसता असले फायब्रोएडेनोमा जावपाचे. ताजे उपरांत मागीर जेन्ना लेडीजांचें लग्न जाता सो मागीर दुयेंसां मातशी चेंज जाता. सो फायब्रोएडेनोमाचें प्रमाण मागीर खूब कमी जाता कारण ते हॉर्मोनल जे फ्लक्च्युएशन जाल्ले आसता पयलीं ड्युरींग डेव्हलपमेंटल एज ते खूब कमी जाता आनी स्थिरावता. सो ताका लागून फायब्रोएडेनोमा परत जावपाचे चान्स वा नवीन जावपाचे चान्स खूब कमी जाता. सो ह्या लेडीजांक युजली खूब वेगळे तरेचे दुयेंसां आसता जशें ग्रॅन्युलोमेटस मॅस्टायटीस एकदां टीबी सुद्दां ब्रेस्टान जावपाक शकता. अच्छा. येस. सो थोड्या लोकांक अशें हांवें पळयलां की 30 वर्साच्या मागीर जे केन्नाच तांणी ब्लड टेस्ट केल्ली ना कांय ना आनी एकदां येता बरी व्हडली गांठ आसता जशी कॅन्सराची लागता पूण टेस्ट करतकूच सगळें कळटा की ती गांठ कॅन्सराची न्हय पण टीबीची आसा नाजाल्यार बिकॉज ऑफ डायबिटीस पेशंटान डायबिटीस केन्ना चॅकूच करूना आनी खूब हाय ब्लड प्रेशर जाल्ल्या कारणान ती ब्रेस्टान गांठ जाता. सो प्रत्येकाचो ट्रिटमेंट वेगवेगळो आसता. कॅन्सर म्हणल्यार ते गांठ काडपाक जाय, टीबी म्हणल्यार टीबीचे वखदां दिवपाक जाय आनी डायबिटीस म्हणल्यार ते डायबिटीस ट्रिटमेंट करूनच एकदां गांठ वता. सो सगळो ट्रिटमेंट कंप्लिटली चेंज जाता. बरोबर. सो जसो त्या गाठीचो नेचर आसा म्हणजे त्या स्वभाव आसा त्या प्रमाणे मॅनेजमेंट बदलता. येस. आनी प्लस फायब्रोसिस्टीक डिसीज आसता जे लेडीजांक खूब सिस्ट तयार जाता ब्रेस्टान आनी एकदां ते सिस्ट इन्फेक्ट जाता आनी एकदम गांठ कशी जावन येता. सो हे बी लंप कॉमन आसता पण जशें तुमकां सांगलां हे एज ग्रुप जवळ जवळ लेस दॅन 35 इयर्स आसता. सो डॉक्टर आनीक खूब फावटी अशें पळयतात किंवा पेशंट आमकां सांगता की पाळीच्या वेळार किंवा पाळी येवच्या पयलीं आपल्याक छातीन खूब दुखता किंवा घट्ट जाता किंवा मागीर ते पाळी आयल्या उपरांत रिलीव जाता मागीर परत जाता. सो हाव यू प्लेस दीस इन टू दीस थिंग? दीस इज मोर ऑफ अ सायक्लिकल रिलेशन म्हणजे मे बी लायक फायब्रोएडेनोसिस अशे टायपचे आसूं शकता. फायब्रोएडेनोसिस आसूं शकता आनी सायक्लिकल कितें आसा सडनली हॉर्मोन लेवल चेंज जायत आसता न्ही ड्युरींग द फूल मंथ. सो जेन्ना पिरियड्स आसता ड्यू त्या वेळार ते सर्क्युलेशन सगळें ब्रेस्टाचें चड आसता. ब्रेस्ट चड एनगॉज जाता आनी ताका लागून ब्रेस्टाची पेन भरपूर चड आसा ड्युरींग द टायम ऑफ पिरियड्स. एकदां पिरियड्स काबार जाले मागीर एक 3-4 दीस जाले की मागीर ऑटोमॅटिकली पेन कमी जाता. सो ह्या पेशंटांक एक चडशे करून दुयेंस नासता.
सो इट इज मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल थिंग. आणि ब्रेस्टान दोन तरेचे टिश्यू असता, एक म्हणजे फॅट, दुसरो म्हणजे ग्लँड. सो जांकां ग्लँड खूप चड असता तांकां चड चान्स असता की पेन चड जावचे, वेरेज जांकां फॅट प्री डिस्पोजिशन असता तांकां पेन कमी प्रमाणात जाता एज कम्पेर्ड टू द अदर इलनेस. मग सांगा डॉक्टर, आता आम्ही हे थोडेसे कॅटेगरीज केले, म्हणजे तातल्या तातून ढोबळ मानान पण एक इम्पॉर्टंट कॅटेगरीज केलो. तर हाचे क्लिनिकल फीचर म्हणजे पेशंट जे लक्षणां किंवा चिन्ह जे पेशंट जातात ताचे कशें तुमी डिविजन करतले, लायक सी फायब्रोएडिनोमा म्हणा किंवा कॅन्सरस ग्रोथ म्हणा किंवा फायब्रोएडिनोसिस म्हणा, हाचे तुमी हाव यूल ग्रुप देम, म्हणजे आता क्लिनिकल प्रेझेंटेशन. एका सायडीन आमी कॅन्सर दवरया, दुसऱ्या सायडीन आमी नॉन कॅन्सरस इलनेस धरया. सो नॉन कॅन्सरस जे इलनेस असता ते जवळ जवळ फक्त ब्रेस्टान गांठ जाता आनी येता पेशंट आमचे कडेन, ऑर की पेशंटाक सामके सूज आयिल्ली आसता एके कडेन आनी ताका एकदां ते एप्रिशिएट करपाक जायना. वेरेज ब्रेस्ट कॅन्सर जो आसा ताजे सिम्पटम एंटायरली डिफरंट असता. ते फक्त गांठ म्हणून येना, एकदां चीव रिट्रॅक्ट जाल्ली असता, म्हणजे एका सायडीन ओडिल्ली असता, एकदां चिवेंच्यान डिस्चार्ज येता, जवळ जवळ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज किंवा असो व्हायट येलो सिरस डिस्चार्ज, हे ब्रेस्ट कॅन्सराचे चिन्ह आसूं शकता. आणि सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमकां नोट करपाक जाय की ब्रेस्ट फक्त छातयेरूच नसता, थोडोसो पार्ट ब्रेस्टाचो आमचो आर्मपिटांनी वता, खाके पर्यंत वता. आनी ब्रेस्ट कॅन्सर जो असता तो एकदां थंय सुद्दां आसूं शकता, किंवा थंयच्यान ब्रेस्ट कॅन्सराची गांठ छातीची आसली जाल्यार एकदां लिम्फ नोड्स मोठे जावंक शकता खाकेन. सो एकदां पेशंट येता की खाकेनूच सूज आसा, सो कळटा की ब्रेस्ट कॅन्सर आसा आनी थंयच्यान तो खाकेन अशें मेटास्टेटायज जाला. सो कॅन्सराचे सिम्पटम्स मातशे वेगळे असता. नॉन कॅन्सरसान चडशे करून चिवेंच्यान डिस्चार्ज बीन आसता, ती गांठूच मोठी जाता आनी तशे पेशंटाक हाताक लागता तशें मागीर पेशंट येता. डॉक्टर, म्हणजे इफ यू आय गो टू म्हणजे एकेडेमिक ट्विस्ट आसा, म्हणजे केन्ना केन्ना आमी अशें म्हणटात की सो कॉल्ड मोसंबी सारखे जे ते कातीचे टेक्स्चर जाता, जे डिम्पल्स पडटा, म्हणजे जशें मोसंबीची कात आसता तशें. सो हाव यू प्लेस, म्हणजे हाचे को रिलेशन कितें आसा आनी हा खंयच्या वेळार, कारण दीस आर थिंग्स वीच शी कॅन अप्रिशिएट ऑफ हरसेल्फ म्हणून विचारता. आता आजकाल बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट इनिशिएटिव्ह एंड ऑल प्रेझेंटेशन खूप चेंज जाला. सो गव्हर्मेंटाचे खुबशे इनिशिएटिव्ह आसा जाका लागून अल्ट्रासाउंड कंपल्सरी असता आनी खुबश्या जाग्यार मेडिकल कॅम्प जाता, डॉक्टर पावता थंय आनी मेडिकल कॅम्प करता आनी खुबश्या जाग्यार ब्रेस्ट कॅन्सर बेगीन डिटेक्ट जाता. पण तरी सुद्दां थोडे पेशंट आसता जांकां एकदां अनफॉर्च्युनेटली कळना की गांठ जाल्या आनी कसले तरेची गांठ, सो ते चड वेळ रावता आनी जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर खुबूच मोठो जाता तेन्ना ताजे वयली चामडी जी असता ती सारखी मोसंबी भशेन जाता. सो एक्चुअली स्पिकींग मोसंबी भशेन कात आसप ओवर द ब्रेस्ट कॅन्सर इज नॉट अ गुड थिंग. म्हणजे ते खूप मोठी जाल्ली आसता आनी ताच्या कारणान ती प्रेझेंट जाता त्या भशेन. सो युजली पेशंट त्या स्टेजीचेर पावपा जायना. बरें डॉक्टर, आनी एक म्हत्वाचो पॉयंट हांव म्हणजे दर फावटी म्हज्या प्रोग्राम हेच सांगता की जे दुखना ते चड मारक, दुखता ते अर्थ बरें, कितें ते इन्फॉर्मेटी आसूं शकता आनी कितें तरी काय एंटीबायोटीन चडशे फावटी बरे शक्यता आसता. सो हाव यू वील प्लेस, म्हणजे छाती किंवा लंप, जे ब्रेस्टांतलो आशिल्लो एखादो लंप किंवा गांठ हाचे दुखता आनी दुखना हातूंतल्यान तुमी हाव यू वील डिस्क्रिमिनेट आनी हाचे खंयचे फिचर्स तुमकां कोरिलेटेड टू वीच डिजीज इट कॅन कम क्लोजर. जशें तुमी अगोदर सांगलें की फायब्रोएडिनोमा समज आसा जाल्यार तो व्हडलोसो दुखचो ना, इट मे बी फॅट, म्हणजे बटाट कसो किंवा ताती कशें किंवा गड्डो कसो लागू शकता. तर जे दुखता आनी दुखना हाचेर तुमी मातसो भर दिवन आमकां सांगात, आनी पेशंटांक कळूं नये, कारण ते फुडें खुबशे फावटी कितें जाता दुखना म्हणून ते डॉक्टर कडेन वचनात. दॅट इज माय मोर कन्सर्न इज देयर. इनफॅक्ट बॉडीचे सगळे कॅन्सर जर पळयले जाल्यार ते युजली दुखच ना. बरोबर. आणि जे दुखता कॅन्सर जे दुखता म्हणजे ही सामकी खूप लास्ट स्टेजीन पावली. सो त्या स्टेजीर तर पेशंट प्रेझेंटूच जावपा जायना. सो जे दुखता आनी दुखना हातून भरपूर फरक आसा. दुखना आनी गांठ आसप हे म्हणजे चडशे करून कॅन्सराची लक्षणां आसूं शकता, ऑर तुमी म्हणला तशें फायब्रोएडिनोमा. पण परत एज ग्रुपाचेर फरक आसता. आनी जे दुखता आनी पेशंट प्रेझेंट करतात ते युजली दुयेंस कॅन्सराचे नासता. पण आमी 100% सांगू शकना की कॅन्सर नास म्हणून, ते आमकां थोडे तपास करचे पडटा. तपास करून ताजें निदान केलें की मागीर आमी सांगू शकता की कसले तरेचे दुयेंस आसा. सो एकदां एब्सेस ब्रेस्टाचो तयार जाता, जशें बायल डिलिव्हर जाली जाल्यार तेंचे ब्रेस्ट फिडींग चालू आसता आनी एकदां एक पर्टिक्युलर क्वाड्रंट ब्रेस्टाचो ब्लॉक जाता आनी तातूंत ब्रेस्ट एब्सेस तयार जाता. सो तें खूब पेनफूल आसता, तें दुखता, ते
तातून आयले मागीर तुमकां सांगलां तशें हांवें ते डायबेटीक पेशंटांक ताका डायबेटीक मॅस्टोपॅथी म्हणटा मागीर टीबीचें दुयेंस आसा ताका ग्रॅन्युलोमेटस मॅस्टायटीस म्हणटा सो ही जी ब्रेस्टाची दुयेंसां आसा ती खूब पेनफूल आसता आनी पेशंट युजली पेनाक लागून प्रेझेंट करता कळ्ळें आनी फायब्रोएडिनोमा जे ल्हान भुरग्यांनी जाता आनी ब्रेस्ट कॅन्सर ही दोन दुयेंसां ब्रेस्टाची अशी आसा की दूख अजिबात जायना आनी ताका लागून एक एकदां पेशंटाचें निदान बेगीन जायना बरोबर कारण पेशंट समजता कितें दूख ना म्हणून ओके कांय ना बरोबर पण ते सामकें रॉंग आसता एक्चुअली बरोबर म्हणजे ते दुखना म्हणून ते डॉक्टर कडेन वचना किंवा ते इग्नोर करता म्हणजे किंवा डॉक्टर आनीक तुमी एक अनुभवान पळयला आसतलें आयकलां आसतलें दे कोरिलेट विथ समथिंग ना ल्हान आसतना खो खो खेळटाना पडिल्ले बरोबर कबड्डीन म्हजो कोणी पाय ओडलो तर ते तकली माझ्या छातीर आपडली दे हॅव देअर ओन लॉजिक अँड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टायप ऑफ थिंग इनफॅक्ट म्हजे कडेन अजून सर तुमी म्हणलें म्हणून म्हाका याद जाली की अशे पेशंट आयिल्ले आसा जे म्हणटा की 30-40 वर्सां पयलीं आपल्याक कितें तरी लागिल्लें किंवा खंयचो हारसो लागिल्लो किंवा खंयचें टेबल लागलें आनी त्या खातीर आतां जालां जे एक्चुअली चुकीचें आसा सो ते जावपाचें आसा म्हणून जालें एक तुमकां सांगूं सोदता हांव की हांवें जेन्ना म्हणलें की 35 वर्सांचे सकयल कमी जायना हाजो मिनींग असो न्हय की ब्रेस्ट कॅन्सर जायना कारण सगळ्यान कमी जर आयु पळयशी पेशंटाची जाल्यार जवळ जवळ इवन 18 आनी 19 वर्सांचेर सुद्दां हांवें ब्रेस्ट कॅन्सर पळयल्लें आसा सो कसलीच गांठ खंयच्या पेशंटान केन्नाच निग्लेक्ट करूंक जायना एकदां तरी डॉक्टराक दाखोवन ताजें निदान करप सामकें गरजेचें एब्सोल्युटली म्हणजे आय थिंक दॅट दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट मेसेज म्हणजे कार्यावळीचो जर आमचो जर फूल जर म्हणजे थरश किऱ्याचेर आसा ह्याच खातीर तुमकां छातेन कसलीय गाठ आसूं ती दुखता तसली आसूं दुखना तसली आसूं पण तुम्ही तज्ञ दोतोरा कडेन वचून ताचें निदान करप इम्पॉर्टंट एकदां दोतोर पळोवन जेन्ना सगळे तपास करतलो आनी ताजें निदान जातलें की हें कॅन्सर ना जाल्यार मागीर आमी म्हणूं शकता की ह्या पेशंटाक कॅन्सर ना आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट दिवंक शकता बरोबर म्हणजे एक तज्ञ दोतोर असं सांगता की हाचें पुराय निदान गरजेचें म्हाका सांगा डॉक्टर हाचें जेन्ना तुमी निदान म्हणटा तेन्ना डिफरंट तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन्स आयले तर वॉट आर दॅट इन्व्हेस्टिगेशन वीच वील सपोर्ट युअर डायग्नोसीस किंवा वीच वील हेल्प इन मॅनेजमेंट ऑफ दीस पेशंट म्हणजे खंयचे तुमचे निदान आसतलें सी फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हटलें की आता थोड्या वेळा पयलीं की मॅमोग्राफी तर हातले खंयचे मॅमोग्राफी करप किंवा रेग्युलर बाबा एक आपले एक मेडिकल फिटनेस म्हणा किंवा आपले प्रोफायल पळोवपा खातीर एक एन्युअली खंयचे करप हाचेर मातशें आमकां विस्कट पयलीं आमी तुमकां नॉर्मल सांगुया बरोबर जे नॉर्मल सगळे लेडीज आसता तांणी 35 वर्साचेर आपले पयलीं अल्ट्रासावंड मॅमोग्राफी करप सामकें इम्पॉर्टंट तांकां एक्सरे करपाची गरज नासता मॅमोग्राफी दोन तरेची आसता अल्ट्रासावंड आनी एक्सरे मॅमोग्राफी जी आसता ती जवळ जवळ 45 वर्सांच्या उपरांत बरो फायदो जाता जांकां पाळी बंद जाल्ली आसा सो ताज्या पयलीं अल्ट्रासावंड मॅमोग्राफी करप सामकें इम्पॉर्टंट 35 वर्साचेर हें सामकें इम्पॉर्टंट 35 वर्साचेर एकदां केली की मागीर दर 3 वर्सान एकदां अल्ट्रासावंड मॅमोग्राफी करपाक जाता आनी हाका कांयच रेडिएशन नासता सो भिवपाचें कांयच ना कितल्याय फावटी अल्ट्रासावंड केलो जाल्यार तो सेफ करेक्ट 35 वर्साच्या सकयल ह्या पिरायेन जांकां हिस्ट्री आसा की तेंच्या आवयक किंवा तेंच्या मावशी किंवा तेंच्या व्हडले भयणीक किंवा अशे कोण रिलेटिव्ह आसा जांकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आसा तांणी ही मॅमोग्राफी 30 वर्साचेरूच चालू करपाक जाय सो हें जालें नॉन कॅन्सर म्हणजे कांय ट्युमर ना तांकां केन्ना चालू करपाची सो 30 आनी 35 वर्सां आमी जवळ जवळ धरपाक जाय आमच्या पॉप्युलेशनान आनी जे पेशंट ब्रेस्ट लंप घेवन येता तांचे कशे आमी स्टेप्स करपाचे सो 3च स्टेप आसा पयलो स्टेप म्हणजे डॉक्टर एग्जामीन करतलो दुसरो स्टेप म्हणजे आयदर अल्ट्रासावंड ऑर एक्सरे मॅमोग्राफी एजी प्रमाणे आमी डिसायड करतले आनी तिसरो स्टेप जर खरीच गांठ आसा जाल्यार तातूंत एक सुई मारून टेस्ट करचो पडटा जाका FNAC किंवा कोर बायोप्सी म्हणटा जाचेर आमकां थोडो टिश्यू मेळटा भितरलो जी गांठ आसा तातूंत आनी तो टिश्यू मागीर आमकां स्टडी करपाक मेळटा हे पॅथॉलॉजिस्ट आमचे टेस्ट करता आनी तो रिपोर्ट एक 2-3 दिसाच्या भितर मेळटा त्या प्रमाणे आमकां फेर आयडिया मेळूं शकता की बाबा ही कसली गांठ आसा आनी ताका कितें करूं शकता बरोबर सो नेचर जर ताका एक्झॅक्ट कळटलो जाल्यार एक म्हणजे तुमी सांगले तशें तेजे सोनोमॅमोग्राफी किंवा ताचे जशें समजा ते बारीकशी निडल घालून सुई घालून तपासप किंवा हाचेर तुमकां नक्की ताचो नेचर कितें आसा म्हणजे हो खंयच्या प्रकारान मोडटा तें कळ्ळें सो हें एकदां कळ्ळें जाल्यार काय मागीर म्हाका सांगा तुमी जेन्ना हाच्या मॅनेजमेंटा कडेन वता तेन्ना म्हाका दिसता तुमी इवन ते उदाहरण ब्रेस्ट हातून म्हटलें की तुमी म्हटलें की आवय दूध दिता ते काय हें जाता थंयच्यान आमी सुरू करुया की रायट फ्रॉम द म्हणजे स्मॉल तज मागीर लेट्स गो फॉर सो समजा एप्सेस आसलो जाल्यार कितें आसा एप्सेस ज्या जाग्यार जाता तो थोडो ब्रेस्ट टिश्यू डिस्ट्रॉय जाता सो जर आमी फक्त मेडिसीन दीत रावले पेशंटाक जाल्यार जितलो एप्सेस मोठो जाता तितलो आनीक ब्रेस्ट टिश्यू डॅमेज जावंक शकता सो ताका लागून ह्या पेशंटांक ऑलवेज इमिजिएटली द पर्स ड्रेन करचो पडटा दॅट इज द फर्स्ट स्टेप
ज्या पेशंटाक एब्सेस ना आनी आमी 3 ते स्टेप्स म्हणले, डॉक्टराचे तपास, अल्ट्रासाउंड मॅमोग्राफी किंवा एक्सरे मॅमोग्राफी आणि FNAC, हे तिनूय रिपोर्ट आयले की कॅन्सर ना, जाल्यार हांकां बारीक ऑपरेशन करून ती गांठ काडची पडटा. एकदां गांठ काडली की ती सगळी टेस्टिंगाक वता. आनी जर हे दुयेंस कॅन्सराचें म्हणून आयलें जाल्यार मागीर डेफिनेटली ह्या पेशंटाक 3 स्टेप आसता ट्रिटमेंटाचे. एक म्हणजे ऑपरेशन ऑलवेज फर्स्ट स्टेप, कारण कितें आसा, कॅन्सरस गांठ म्हणल्यार पयलीं म्हणजे ती काडून बॉडीचे भायर उडोवपाक जाय. ती काडून भायर उडयली की आमचें अर्दें काम जालें. मागीर तेजो स्टडी जाता पॅथॉलॉजी लॅबान. सो त्या स्टडीचेर कळटा की कितले पर्यंत ती गांठ पसरल्या, वेदर खाकेनूय ते लिम्फ नोड्स तातूंय पसरला काय ना. ताजे उपरांत मागीर डिसिजन घेवपाचें आसता की आमकां किमोथेरपी ऑर रेडिओथेरपी हें दिवचें पडटलें काय ना ह्या पेशंटाक. ते ट्युमर मार्कर्स आसा, ER, PR आनी HER, हे सगळे स्टडी जाता त्या बायोप्सीन, आनी ते पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह आसा त्या प्रमाणे आमी डिसायड करता की ह्या पेशंटाक किमोथेरपी दिवप आनी रेडिओथेरपी दिवप काय ना. आतां एकूच हांव सांगूंक सोदतां की पयलीं कशें आशिल्लें, ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे आमकां सगळो फूल ब्रेस्ट काडचो पडटा. आतां तशें करिना. समजा ब्रेस्ट कॅन्सर एकाच जाग्यार आसलो आनी तो पसरूंक ना जाल्यार कन्झर्वेटीव ब्रेस्ट सर्जरी करपाक जाता ह्या पेशंटान. सो थोडके तो ट्युमर आनी ताच्या सरावंडींग जो टिश्यू आसता तो काडपाचो, खाक्यांचे ते लिम्फ नोड काडपाचे आनी टेस्टिंगाक धाडपाचे, आनी सगळो तो मागीर रिपोर्ट तो स्टडी जाता. सो हातूंत कितें जालें, पेशंटाक सायकोलॉजिकली खूब डिप्रेसिंग आसता की आपले सगळे ब्रेस्ट काडलें. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट, ब्रेस्ट प्रिझर्वूय जाता आनी शेपूय उरता ब्रेस्टाची. सो तातूंत सायकोलॉजिकली पेशंट डिप्रेस जायना. इवन जर आतां ब्रेस्ट कॅन्सर चड व्हडलो आसा आनी फूल ब्रेस्ट काडचें पडलें, आजकाल ताचें रिकन्स्ट्रक्शनूय जाता. अच्छा. सो टेन्शन कांयच घेवपाचें ना की एक सायडीन फ्लॅट दिसता, अशें कांय ना. सो बऱ्या भशेन ते रिकन्स्ट्रक्ट जर केलें जाल्यार एकदम नवीन ब्रेस्ट कशें दिसता. म्हणजे कॉस्मेटिक जो म्हणजे सामको परफेक्ट कॉस्मेसिस मेळटा आनी एकदम ब्रेस्ट म्हणजे सारकें पयलीं जशें आशिल्लें तशेंच ब्रेस्ट तयार जाता. बरोबर. सो हें खूब महत्वाचें, कारण खुबशा बायलांक मागीर दिसता की म्हणजे ती सामकीच गर्भगळी जाता. म्हणजे आतां पूण आनी वन वे दे आर इट इज नॅचरल फिन, आमकां तरी सांगपाक जाय, कारण दॅट इज वन थिंग, इट इज आर आयडेंटिटी वीच चॅरिश रायट फ्रॉम अवर चायल्डहूड. आनी सडनली ऑन वन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड यू आर सेइंग ना काडची पडटली. सी डॉक्टर्स भिवू नाका, जातलें बरें, इट इज ओके एक्सेप्टेबल, पण ताका दिसता की आपली आयडेंटिटीज वता अशें दिसता तांकां. हय, फक्त एकूच सामकें इम्पॉर्टंट. सो जर आमकां कन्झर्वेटीव ब्रेस्ट सर्जरी करपाक जाय जाल्यार पेशंटान जे आमी सांगलां ते पर्टिक्युलर एजीचेर जर सारके टेस्ट केले आनी आमकां कळ्ळें की कॅन्सर पयल्या स्टेजीन आसा जाल्यार 100% ती ब्रेस्ट सर्जरी, कन्झर्वेटीव ब्रेस्ट सर्जरी करपाक जाता. सो ताका लागून सगळ्यात चड इम्पॉर्टंट की ब्रेस्ट कॅन्सर जालो हें कांय हरकत ना एक्चुअली अशें म्हणपाक जाता. पूण तें अर्ली स्टेजान म्हणजे फर्स्ट स्टेज किंवा सेकंड स्टेजान जर डिटेक्ट जालें जाल्यार ती कन्झर्वेटीव ब्रेस्ट सर्जरी बऱ्या भशेन करपाक जाता. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट की डायग्नोसीस बेगीन जावपाक जाय. बरोबर. सो कॅच देम यंग म्हणटात. येस, दॅट इज द रायट वर्ड आय कुड. तर आमी हे सगळें उलयता, आमी दर फावटी एक महत्वाच्या गोश्टीचेर सदांच आमचो एक भर आसता आनी आय डोंट वॉन्ट टू मिस दीस इवन एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. लोक म्हणटाले की आमी खूब फावटी हेंच सांगता, पण हेंच चड महत्वाचें आसता आनी तें म्हणजे ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन. म्हणजे प्रत्येक बायल मनशेन किंवा जेन्ना वयार आयल्या उपरांत स्वताचे स्तन स्वता तपासून पळोवप. तो कसो तपासप आनी हाचे विस्कटावन म्हायती म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी आतां सांगची. येस. सो जशें ब्रेस्टाची डेव्हलपमेंट केन्ना जाता, ब्रेस्टाची डेव्हलपमेंट जाता 14 वर्साच्या उपरांत. सो 14 वर्साचे जाले की मागीर तांकां पाळी येवपाक लागता आनी ब्रेस्ट जे आशिल्ले त्या प्रमाणे ब्रेस्ट खूब डेव्हलप जाता. ते ब्रेस्टाचे डेव्हलपमेंट जवळ जवळ 25 वर्सां पर्यंत चालू आसता. सो जितले मोठे आनी बारीक ते त्या डेव्हलपमेंटाचेर डिपेंडंट आसता. एवरी डे ब्रेस्ट केन्नाच लेडीजान चॅक करपाक जायना, नाल्यार मागीर तें कांय कळचेंच ना की आज गांठ आयल्या काय ना. म्हयन्यान एकदां फक्त ब्रेस्ट चॅक करपाचे आनी तेय बी कशें म्हयन्याचे 14व्या दिसा. कारण कितें आसा, पयले 4 दीस आसा जे पिरियड्साचे त्या दिसांनी ब्रेस्ट कंजेशन जाल्लें आसता आनी सर्क्युलेशन खूब चड आसता. ताका लागून ब्रेस्ट खूब हार्ड आसता, एनगॉज आसता. ताका लागून तेन्ना सगळीच गांठ अशें दिसूं शकता. सो 14व्या दिसा चॅक करप आनी 3 पोजिशनान चॅक करपाक जाय. एक म्हणजे न्हिदून फ्लॅट आपले ब्रेस्ट चॅक करपाक जाय. दुसरें म्हणजे उबे रावन हारशा समोर पळोवपाचें अशें धरून. सो खुबशे फावटी कितें दिसता, एक म्हणजे जी चीव आसता दोनी, ते दोनी सेम लेवलीचेर आसपाक जाय. सो जेन्ना अशें उबे रावता आनी हात अशे धरिल्ले आसता, ज्या जाग्यार ट्युमर किंवा कॅन्सर आसता ती चीव वयर वता आनी दुसरी चीव नॉर्मली सकयल आसता. बरोबर. सो ती चीव वयर वचप आनी जी पयलीं वचूंक नाशिल्ली हाजो सामको इम्पॉर्टंट डायग्नोसीस. म्हणजे कितें तरी भितर डेफिनेटली आसा. बरोबर. सगळेंच कॅन्सर अशें न्ही, पण आनीकूय कितें आसूं शकता, पण कितें तरी दुयेंस आसा, कितें तरी मिस्टेक जाल्या.
आनी कितें ताजे वयली जी स्कीन आसता ब्रेस्टा वयली ती बी अशी क्रम्पल जावंक शकता. सो न्हिदता तेन्ना बरें रावंड आसता, पण जेन्ना उबे रावन अशें चॅक करता तेन्ना एक एकदां ती स्कीन सगळी क्रम्पल्ड आसूं शकता. 4 क्वाड्रंट आसता ब्रेस्टाचे, चिबेच्या सरावंडींग, एक हांगा हेवटेन आनी हेवटेन. करेक्ट. पण तितलेच तपासले म्हणून जायना, आनी ते बी तपासप कशें अशें तपासप आसता. अशें तपासप ना पीठ घालता तशें, जाल्यार मागीर आमकां दिसतलें की गांठ आसा म्हणून. बरोबर. अशें फ्लॅट हातून तपासप आसता प्रत्येक क्वाड्रंटान, 1, 2, 3 आनी 4. पण हें जालें की आमचें काम सोंपना. आमकां ती निपल आनी चिंव जी आसता ती बी चॅक करपाक जाय. चिवेच्या सकयली एक एकदां गांठ मिस जावंक शकता. सो ती 5वें क्वाड्रंट जालें. सो 1, 2, 3, 4 आनी 5. आनी एकदां तें सोंपलें की लास्ट आमचो स्टेप खाकेन पळोवपाचो. सो समजा म्हाका रायट सायडीचे खांक चॅक करपाक जाय जाल्यार हांव हात असो दवरतलो आनी हो लेफ्ट हात आसा तो हांगा चॅक करतलो. ओके. सो तुमकां 2 पोजिशन ऑलरेडी सांगले. एक म्हणजे न्हिदून, दुसरें म्हणजे उबे रावन हात असो धरून, आनी तिसरें म्हणजे अशें चॅक करप. सो एक एकदां कितें आसा, एक सायडीचे ब्रेस्ट पडटा पण दुसऱ्या सायडीचे ब्रेस्ट पडना, ताजो मिनींग ते फाटीक रिट्रॅक्ट करता, म्हणजे कितें तरी ताका धरला म्हणजे कितें तरी गांठ आसा. सो हे स्टेप्स जर प्रत्येक बायलेन पाळ्ळे आनी सारखे फॉलो केले जाल्यार डेफिनेटली कितें ना कितें कळूंक शकता. कारण स्वता डायग्नोज करप हें एक्चुअली सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. आनी मागीर तें एकदां कळ्ळें की कितें तरी आसा तेन्ना मागीर तांणी डॉक्टरा कडेन वचूंक शकता. आनी जेन्ना तूं चिंव प्रेस करता खूब फाटी ते डिस्चार्ज येता जो पयलीं नाशिल्लो. सो तो आसा म्हणजे सामको डेंजरस. आनी तो फक्त डिस्चार्ज सुद्दां प्लेन चॅक करपाक जाता, ताका सुई मारपाची कांय गरज नासता. ते एका स्लायडीचेर घेता आनी तो डिस्चार्ज चॅक करता की कसले तरेचो डिस्चार्ज आसा. खुबशे फाटी पेशंट पोस्ट म्हणजे लॅक्टेशनल आसता, जेन्ना डिलिव्हरी बी जाल्ली आसता, सो तांकां नॉर्मल आसता की मिल्की डिस्चार्ज किंवा व्हायटिश डिस्चार्ज आसचो. पूण तातूंत जर ब्लड आयलें जाल्यार तातूंतय दुयेंसां आसा जी डायग्नोज जावपाक जाय टायमान, ना जाल्यार मागीर ते खूब प्रॉब्लेम जावंक शकता फुडें. ब्रेस्ट कॅन्सर जो आसा, जर समजा लेडी प्रेग्नंट जाली ब्रेस्ट कॅन्सर आसतना, जर तिका खबरूच नाशिल्लें ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हणून, जाल्यार तो ब्रेस्ट कॅन्सर एकदम फास्ट स्प्रेड जाता, खूब वाडटा. ताका लागून प्रेग्नन्सीन जर ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जालो जाल्यार ताजें ट्रिटमेंट आनी निदान करप सामकें गरजेचें आनी फास्ट करपाक जाय, ना जाल्यार ते स्प्रेड जावपाचे चान्स खूब चड आसता. अच्छा. सो म्हाका दिसता डॉक्टर आयच्या कारण तुवें बरीचशी मोलादीक म्हायती आमकां दिली. आनी एक गोश्ट सगळ्यांक म्हत्वाची सांगपाची आसा, म्हणजे खूब फावटी कितें आसता, अशे लोक एकदां समज तांकां निदान जालें कॅन्सर जाल्यार लोकांक दिसता की फायनान्शियल बर्डन आसा अशें म्हणून, मागीर आसूं ना आंगार काडटा, अशें खूब फावटी केन्ना जाता अनफॉर्च्युनेटली इन दीस कंट्री. बट आज अशी सिस्टम आसा की एक म्हणजे आय रियली अप्रिशिएट की तुमी पयलीं तुमी हेल्थानूय काम केलां आनी तुमकां खबर आसा की आज ह्यो फॅसिलिटी सगळ्या हॉस्पिटलांनी उपलब्ध आसात, मेजर हॉस्पिटलांनी. गव्हर्मेंट फ्री फॅसिलिटी आसा, प्लस DDSOय आसा, म्हणजे दीनदयाळ स्कीम आसा. म्हाका दिसता आख्ख्या देशान आमचे कडेन अशी स्कीम आसा की खंयच्याय पेशंटाक खंयच्या म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां वचून ट्रिटमेंट घेवंक शकता. तर खंयच्याच तरेचें हेजिटेशन नासतना लोकांनी उत्स्फूर्तपणे फुडें वचून आपल्याक जर कितें प्रॉब्लेम आसा डॉक्टरा कडेन डिस्कस करून ताचें योग्य निदान करून ताचें मॅनेजमेंट करपा खातीर आपलें सहकार्य पुराय दिवप गरजेचें आसा. इतकेंच न्हय तर आज म्हणजे खरें म्हणजे आमचे कडेन अशें वी हॅव कम टू म्हणजे आमकां केन्ना दिसतना आमचे कडेन अशें केन्ना आसता 19,000 मनीस जो दुसऱ्या राज्यांतलो आयिल्लो आसता. हें हांव इतक्या खातीर सांगता की आज प्रधानमंत्रीची आरोग्य योजना आसा, म्हणजे स्वस्थ भारताच्या अंडर येवपी म्हणजे आयुष्यमान भारत, हाच्या अंडर पीपल आउटसायड ऑफ द स्टेट ऑल्सो कॅन अवेल द फॅसिलिटी इवन रिकॉग्नायज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ऑर एनी अदर हॉस्पिटल. सो ह्या सगळ्याचो बेनिफीट आज आमी घेवंक शकता. आनी हें इतक्याच खातीर सांगता की अशें खंयचेय दुयेंस आंगार काडटना ताका लाखांनी खर्च येतलो, मागीर आपूण बरेंच जावचें ना, पूण अशा तरेचे विचार दवरनासतना एक पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरून स्वता खातीर आनी एक निरोगी समाज आमी निर्माण करतना आमच्या सगळ्यांचें योगदान खूब म्हत्वाचें आसा. डॉक्टर, कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं टेक होम मेसेज म्हणून तुमी कितें सांगूंक सोदता इतकें सांगून आमी कार्यावळ सोंपोवया. I would like to thank you first of all for giving me an opportunity to speak on such an important topic, and a message to all my sisters out there, just to first of all just examine the breast as I have told you all on the 14th day of your menses, and if suppose something is detected then please go to the doctor and get yourself examined and treated on time, so that one treatment done at time is always better than having to undergo 10 treatment at some later stage. थँक्यू डॉक्टर. मुजत वेळ काडून तुमी आयले. सगळे कार्यावळ पळोवपी जे आमचे लोक आसात तांचे वतीन आनी प्रुडंट मिडियाचे वतीन तुमकां आजून देव बरें करूं. नमस्कार.
हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या, तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आता, तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा? गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुडला रे फुडार, खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.